Students, another problem from the logarithm unit for class 9. सो हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता की ऑलरेडी तुमकां इन्फॉर्मेशन दिल्या log of 2 ची व्हॅल्यू दिल्या आणि log of 3 ची व्हॅल्यू दिल्या. सो हे तुमकां फायंड करपाक जाय बाय युजिंग हे जे दोन लॉग दिल्या पळय ते. सो तुमचे हांगासर तुम्ही आता कशें सॉल्व करतले हांगासर पयलीं तुमकां इधर हेंकां कन्वर्ट करपाक जाय इंटू log 2 नाजाल्यार log 3 नाजाल्यार log 10 log 100 log 1000 लाईक दॅट. सो याची तुमकां डायरेक्ट व्हॅल्यू हांवें ऑलरेडी इन लास्ट व्हिडिओज एक्सप्लेन केला. log of 10 म्हटल्यार व्हॅल्यू कितली 1, 100 म्हटल्यार 2, 1000 म्हटल्यार 3 ही तुम्ही डायरेक्टली व्हॅल्यू फायंड करूंक शकता. आणि log of 1 ची व्हॅल्यू 0. सो लाईक दॅट अशें 0 जितले इन्क्रीज जातले तितले तुमची व्हॅल्यू हांगासर वाडटली. सो आता हांगासर log of 1.5 आसा राईट. सो हेका आता तुम्ही पयली कन्वर्ट करतले log 1.5 आता आमकां पळय डेसिमल नाका जाल्यार आमी डेसिमलजान कितले नंबर आसा 1 डिजिट आसा राईट. सो हांगासर डिवाइड बाय कितें करतले 10 करतले. ओके. सो जेन्ना अशी टायप प्रॉब्लेम येतली डेसिमल काढात डिवाइड बाय कितले आहा ते. सपोज 1.25 आसलो जाल्यार तुमकां डिजिट नाका 125 करात डिजिट कितले आसा डेसिमलजान 2 आसा. सो 100 जातलो. एक आसा म्हटल्यार डिवाइड बाय 10 जालो. सो तें कॅन्सल करात 5 चे टेबल 5 2 जा 5 3 जा. ओके. सो हांगासर कोशंट लॉ अप्लाय जातलो. सो कोशंट लॉ तुम्ही पळोवंक शकता फ्रॅक्शनान आसा ते मायनसान जातले. ओके. सो हांगासर log of 3 मायनस log of 2. आता log of 3 ची व्हॅल्यू तुम्ही पळोवंक शकता कितली आसा 0.4771 आणि log of 2 ची व्हॅल्यू 0.3010. हे आता मायनस करतले तुम्ही लाईक दिस अशे बरयास आणि 0.3010. एकांसून 0 काढलो 1, 7 1 काढलो 6, 7 0 काढलो 7, 4 3 काढलो 1, डेसिमल एज इट इज 0. सो युअर आन्सर इज log of 1. हे जे कितले येतलो 0.1761 येतलो आन्सर. ओके. सो log of 1.5 चा आन्सर कितलो 0.17